Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. मोगाच्या भावां भयणींनो, साद्या काळाच्या 12व्या सातोळ्यांत आयज आमी प्रवेश करता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा, म्हजें सोवें रिगून रावात, पाटलावदार जायात. जेजू सोवें रिगून रावन पाटलावदार जावचें आपोवणें न्हयच फकत जेजूचेर भावार्थ दवरूंक, पूण त्याहून ओदीक ताच्या खोल संबंदान आनी जिवीत दिवपी एकचारांत जिवंक आपोवणें. जेजूचो पाटलावदार आपलो एकचार जेजू सोवें मागण्यांतल्यान देवाचें उतर वाचून आनी संस्कारीत भाग घेवन ओदीक करून मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन खोलायता. अशे तरेन दर दिसा जेजूक भेटून तो जेजू भाशेन चिंता, ताचे भाशेन मोग करता आनी ताचे भाशेन वागता आनी आडकोळ्यां मदें लेगीत विस्वाशीपणान जेजूक गोवाय दिता. असलें जिवीत आम्हा सोमेस्तांचें म्हणजे जेजूच्या पाटलावदारांचें जावंक हे मिसाचे भेटेंत जेजूची कृपा मागुया. प्राचिताची रीत. सोम्या जेजू, तुजे सोवें रिगून रावंक तूं आमकां आपयताय. जायते पावटी मागण्या उदेशी तुज्या एकचारांत रावंक हांवें आळसाय केल्या आनी बेसारमाय दाखयल्या. सोम्या, काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, तुजो पाटलावदार जावंक तुवें म्हाका आज्ञा दिल्याय. विस्वाशीपणान तुजें मोन आनी काळीज आपणावन तुजो नीज पाटलावदार जावंक हांव चुकलां. क्रिस्ता, काकलूत कोर. सोम्या जेजू, जिविताच्या तोरेकवार परिस्थितींत ओदीक करून आमच्या कोश्टांत तुजेर विस्वास ठेवूंक आनी काळजीदारपणान तुका गोवाय दिवंक हांव चुकलां. सोम्या, काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याक देवाच्या पाटलावदाराक ताचेच लागशिल्ले इश्ट ताचो जीव काडूंक मांडण्यो काडटात आनी असल्या आकांतांत कशे तरेन जेरेमियास देवाक आपल्या सांगाताक अणभवता आनी ताचे नितीचेर पातयेता त्या विशीं आमी आयकतल्यो. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरोवन आदामा उदेशी आयलोलें पातक आनी मरण जेजू क्रिस्तान हाडलोले कुरपे उदेशी नाटाक जालें म्हूण शिकयता. जुवांव आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूच्या पाटलावदारांक दुमाळो भोगचो पडटलो म्हूण उगडास करता, पूण दुमाळ्या मदें फकत कुडीचो जीव काडटात तांकां भियेना जावंक, पूण कुडी ओतम्याचेर पदवी आसलोल्या देवाक मात भियोंक आनी काळजीदारपणान पाटलाव करूंक सांगता. तर देवाचें उतर चितान आयकुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियासान म्हळें, सगळ्यांच वाटांनी आकांत. अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावन दियात, ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले तेच म्हजें गोठान पळोवंक रावूं लागले. घडयेक तो फासांत पडून फटवतलो. उपरांत आमी ताका जिखतल्यो.
आनी ताचो सूड घेतोलें हांव. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जैत व्हरतलों आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोजेन भरल्यात. केदी लोज सोदां तोखपाची विसरू नजो तसली. पूण तूं दोलबारांच्या सर्वेस्परा सगळ्यांक नितीन तपासून काडताय. अंतस्करणाचो आनी काळजांचो तूं ठाव घेताय. तर तांचो सूड तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवं दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायोना करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. कित्याक ताणें नोश्ट्या मनशांच्या हातांतलो गोरिबाचो ओत्मो वाटायलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव खेबाडां सोंसतां. तुजेच पासोत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावां भयणी मोदें पोरको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केणतात तांच्यो केण्ण्यो म्हजेर पडटात. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खोऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ आनी दयाळ काळजाचो. तर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजी कोनवाळायेची नोदर. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन खालते मनीस संतोसतले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर आयकोता दुर्बळांची मागणी. सांकळींनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. स्वर्ग आनी संवसार ताका वाखाणू. तसोच दर्या आनी तांतूं फिरतात त्यो सर्व रचना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, एका मनशा उदेशी पातोक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण. आनी अशें मरण सगळ्या मनशा कुळाक लागलें. कित्याक सगळ्यांनीच पातोक केलें. देवान समूर्त दिवचे आदीं जायतो काळ पयलीं पातोक संवसारांत आसलें. समूर्त नासली म्हणटोच समूर्त मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण समूर्त मोडपाचो गुन्यांव आदामा परी तांकां आसोना जावनूय तरी आसतना आदामान थावन मोइजेसा पर्यान मरण सोमेस्तांचेर राज चलयतालें. आदाम म्हळ्यार येवचो आसलो ताची पूर्व खुणा जावन आसलो. पूण
ताच्या गुन्यांवां परोस सांगू नजो तितली व्हड देवाची काकलूत जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचेवन चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुंक्याचें सुभाम देणें कशें सांगू नजो तितल्या मनशांक पावली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. उद्गार. सोमी म्हणटा, स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं गोवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गोवाय दितल्यात. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, मनशांक भियेव नाकात. आतां धांपलोले आसा तितलेंय उक्तें जाल्ल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय हेरांक कळीत जाल्ल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात. आनी कानान फुटफुटलोलें तुमी आयकोलां तें पाठसारतावन परगोट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भियेव नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक यमकोणांत नास करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटोच तुमी भियेव नाकात. शेरकांच्या भिऱ्यां परोस तुमी ओदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर वरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय परगोडटलों. पूण मनशा हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावार्थ्यांचे मागणे. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी, याज्ञिकांनी आनी सगळ्या धार्मिकांनी आपल्या मागण्या आनी सेवे वरवीं जेजू सोवें रिगून रावन देवाचे पोरचेक नीज पाटलावदार जावं फुडारीपण दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देवाच्या उतरां आनी मिसा बलिदानांतल्यान क्रिस्ताच्या संबंधान वाडूंक आनी दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत ताचे
फळादीक पाटलावदार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. जी कोण दुमाळो आनी पिडापीड भोगतात, पिडेक आनी एकसुरपणाक लागून कोस सोंसतात आनी देवा मोगाक कुडसून पयस सोरल्यान, तांणी जेजूच्या एकवटांत येवंक आनी आपल्या कोश्टां दोगदांनी जेजूचो लागशिल्ल्यान सांगात अणभवूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या कुटुंबांत, गांवचे पवित्र सभेन आनी समुदायांनी जेजूक चिकटून रावंक, मोगा सेवेची फळां दिवंक आनी एकामेकाक जेजूची पाटलावदारां जावंक आदार दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ भियो नाकांत. माथ्यू 10:26. नियाळाक आधार. म्हज्या गांवांत एक फामील रावताली आनी तिचो पूत तारवार वचपाक तयारी करतालो. पासपोर्ट करूंक घातलोली. अकस्मात ताची पासपोर्ट जावपाक एक धाकलो नासलो आनी तो मेळपाची आशा नासली, कित्याक तो चड पोरनो आसलो. तिचो पूत सगळोच निराशी जाता. आवय सदांच माय मारये लागीं मागताली आनी तांच्या शेजारच्या घरा फुडल्यान सायबिणीचो ग्रोट्टो आसलो. ती धांवून ग्रोट्टोशी वेता आनी सायबिणी आपली गरज आनी आडकोळ सांगता. घरांत परतता म्हणसर त्या एजंटाचो फोन येता, तो धाकलो मेळ्ळो म्हूण. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याची खबर मेळटा. एक शांतीचो मनीस आसलो. देवान ताका एक कार्य दिलोलें आनी ह्या कार्याक लागून जायतें सोंसचें पडलें. देव ताका कश्टां वरवीं आपलें कार्य समजायता आनी जेरेमियास समजून घेवन देवाक उक्तो जाता. शुभ वर्तमानांत जेजू दुमाळो दितोल्यांक भियो नाकांत आनी कुडीचो जीव काडटा ताका न्हय, पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक जीव काडूंक तांक आसा ताका भियेयात म्हणटा. काकळुतीवंत बापा, आमकां पिडापीड दितोल्यां पासत आमी मागूंक आनी तुवें दिल्लें कार्य मोगान फुडें व्हरूंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.